राज्यात सध्या नेटाचो पावस सुरू असा। मंगळारा रातीच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली। नेटाच्या पावसाक लागून सत्तरीतल्या सोनाळ वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेला। विद्यार्थ्यां सयत थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात। लोकांक उदकांतल्यान वाट काडची पडली। ज्ञानसागर विद्या मंदिर 470 थंय शिकयता। आयज व्हडा प्रमाणात पावस पडला त्या खातीर आयज जो सोनारचो भाग आसा किंवा जो तार जो भाग आसा थंयसर व्हडल्या प्रमाणात उदक सांठवलेलें आसा। न्हंयक पूर आयलेलो आसा, ताका लागून आमकां स्कुलाक वचोंक गावना। तशेंच आमची भुरगीं आडकोन उरल्या। दर वर्सा हो जो भाग आसा तो म्हादयच्या उदका खातीर एक 2-4 दीस बुडटा, ताका लागून भुरग्यांक खूब त्रास जाता। आज सुद्धा तुम्ही पळोवं शकता की थोडे लोक जे आसा ते कमरभर उदकांतल्यान चलत गेल्ले आसा। गाडयेची सोय ना, कारण रस्तो बुडल्या कारणान गाडी हांगा वचपाक ना। हे उदक आसा पळय ते काल बी भरलेले तशें की आयज आजून पडला अशें। रातच्यान व्हडलो पावस पडपाक स्टार्ट केला आनी आयज सकाळी हे उदक भरलेलें आसा।